सेवाधर्मीक वर्साचे सुरवातेकूच आमकां नवेपणान जियोंक उलो करता. आज सेवाधर्मीक वावरा खातीर भेटयलेलो आयतार आनी ह्या आयतारांत आसतना बागयोन फ्रांसीस शावेराचे परबेक आमची निमाणी तयारी. नवेपणान जियोंक आमकां बागयोन फ्रांसीस शावेर देख. पवित्र सभेन नवेपण येतलें जाल्यार म्हज्या तुज्या जिवितांत पयलें नवेपण येवची गरज आसा. बागयोन फ्रांसीस शावेरांत आपल्या जिविताचे नदर घाली. आपल्या जिविताचे ताणें नियाळ केलो. देवाच्या उतराच्या उजवाडाचेर बोळांत ताणें आपलें जिवीत नवसरलें. आनी ह्या उजवाड ताका पाटी धरिना जालो आमच्या गोंयांत. आनी साबार उदेंच्या गांव आमच्या आजयेच्या गांवांनी तो आयलो. आमच्या गोंयांत आमच्या रस्त्यांचेर भोंवन कांपीण घेवन ही नवी पद्दत वापरून भुरग्यांक एकठांय केली, दोतोन शिकयली. तांच्या भुरग्यां वरवीं ताच्या घराब्यान भितर सरलो आनी सांगतात की जाणटी नेणटी भुरगीं स्वता आनी उपदेश गायनांतल्यान तोंडपाठ करता म्हणटाली. वावरा जाग्यार आसात, खूंय आसात, हें गायन करीत ती स्वता मानामेंत ती उचारताली. पवित्र सभा वेळा वेळार काळा काळाचेर वेगवेगळे पद्दत वापरता. तोच देवाचो बरो संदेश, शुभ संदेश दुसऱ्यांक पावोवंक. बागयोन फ्रांसीस शावेरांत आपल्या लागीं आसलें तें बेस्ट म्हणल्यार क्रिस्त ताणें दुसऱ्यांक दिलो. खरी खुशालकाय ताणें वांटली. आपल्या जिवितांत पयलीं भोगली आनी दुसऱ्यांक वांटूंक आयलो. आमकां दर एकल्याक तेंच आपोवणें. आमच्या जिवितांतल्यान नवेपण हाडूंक आनी नवेपण वांटूंक. हालींच्या वर्सांनी आमी जायतो मास मिडिया उजार करता. जायत्यो आमच्यो फिरगोजो हो फिरगोजेन रावपी तरणाटी हो दुसरी पासून बरे संदेश धाडटात. आयज सकाळीं म्हाका 2 फिरगोजीचे एडवंट प्रेपरेशनाचे दानचे तोकटे आयले. एक कोणाचो व्हिडिओ आयलो. क्रिस्ताक आमी आमच्या साद्या जिवितांतल्यान आमच्या आसात त्यो सवलती घेवन क्रिस्ताक परगट्टा. बरी वस्त. तो दिसा आमी जितली आमच्या जिवितांत नवसोडणी हाडटा तितलें बरेपण पवित्र सभेक येता. हाच्या पयलें वाचप एक लांबदीक मागणें इजायस प्रवादी देवाक करता. आपल्या गांवांत नवेपण येवंक, आपल्या लोकां मदें नवेपण येवंक. हो लोक आपल्या गांव घरा परतता. हे गांव घरा परतता तेन्ना आपले गांव सगळोच निसणटण जालोलो पळयता. देव मंदीर तांचें सगळेंच मोडून पडलोलें पळयता. आनी हें घडूंक आयलें कित्याक ह्या लोकान आपल्या जिविताची नवसोडणी करूंक नासली. पाथोक तांच्या जिवितांत भितर सरलोलें. देखून ती निर्वाशी जाली, गुलाम जाली, देवा सावन पयस गेली. जेन्ना ती परतून आपल्या गांव घरा येता त्या देवाक आपणा बरोबर रावंक आपयतात.
मळो पिंजून तूं आमचे बरोबर यो. काय बरे अपुरबायेन इजायस प्रवादी देवाक सांगता, तूं आमचो देव, आमचो तारोक, आमचेशी यो. तुजे वेळीत आमकां खुशालकाय ना. तुज्यानूच आमकां नव्या बोडान भरूं येता, नवी करूं येता. इजायस प्रवादी आपलें जिवीत आपल्या लोकांचे जिविताचेर लक्ष घालता. आनी देव आपल्या जिवितान गरजेचो नवेपण येवंक हें ओळखून घेवन तो देवाक उलो मारता. आयचो स्तोत्रकारूय देवाक उलो मारता, तूं इस्रायलाचो गवडी, तर आयक आमकां, आमकां तुजी गरज. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलू कोरिंथकारांक सांगता, जेजू बरोबर तुमी गिरेस्त, कित्याक जेजून च्या पुनर्जीवनपणा वरवीं पवित्र आत्म्याची देणी तुमकां मेळ्ळ्यात. आनी ह्या वरवीं तुमी जैतिवंत, तुमी नवी मनशांक ह्या पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता. कितें बरें करूंक आसा तें तो तुमकां सुचयता आनी बरें करूंक तोच बळ दिता. हाच्या शिव वर्तमानांत आमकां जागृतायेन रावूंक आपयल्यात. शिव वर्तमानांत आमकां देव मंदिराची खबर मेळटा. देव मंदिराचें निसणटण जातलें, सगळें पाड जातलें, पूण देव येता. आमचे सुदीक देव येता. तो आमचो हिशोब घेवंक येता. तो आमचो हिशोब घेवंक येतलो. न्हय आमकां खास्त फावो करूंक, बगर आमचे लागीं दिलां ताची आमी कितले जबाबदारीन वागल्या हाची खबर करूंक. भाव भयणांनो, बागेवन फ्रांसीस झेवियराचे पोरबेक तयार जातना आमी कोणूच साणो ना जावंक देव आमकां नवेपणान जियोंक आपयता. नवेपण पयले सुवातेर म्हज्या जिवितांत. हांवेंच म्हज्या जिविताची एक धांवती नदर मारची आसा. बागेवन फ्रांसीस झेवियरान आपल्या जिवितांत एक धांवती नदर मारली, खोर नियाळ केलो आनी ताका आपल्या जिविताची ओळख घेतली. न्हय ताणें पातक सोडलें, वायट सोडलें, बगर आपल्या लागीं कितें बरें करूंक जाता तें पळयलें आनी पवित्र सभेचो तो आदाराचो जालो. आमकांय देवान जायते भाशेचे गूण दिल्यात. आमची पवित्र सभा आमच्यान ग्रेस करूं येता. म्हाका चित्रां काडपाचो गूण आसा जाल्यार हो गूण म्हजे पवित्र सभेंत वांटूं येता. कसली भाशेची कला आसा ती म्हज्यान ती वापरूंक जाता. म्हजे लागीं बरे भशेन वाचूंक जाता जाल्यार म्हजी वाचपाची सेवा दिवं येता. वेगीं येवचें पडटा, इल्लोसो वेळ घालचो पडटा, म्हूण हांव सोडून दिवंक जायना. घडयेक म्हजे लागीं बरे भशेन वाचूंक जाता, नियाळ करूंक जाता. समाजाचे प्रश्न आसात ताचेर लक्ष घालूंक जाता जाल्यार म्हज्यान म्हज्या बरोबरच्यान घेवन बरो वावर समाजान करूं येता. नवसोडणी हाडूंक म्हळ्यार फकत म्हजें पवित्र पुस्तक घेवनूच बसप, मागणें करपूच न्हय. पवित्र पुस्तकाच्या आदारान समाजान घडटा तितल्याचेर क्रिस्ती नदरेन नदर घालप. भाव भयणांनो, क्रिस्तांवपण आनी क्रिस्ती मन हाचे मदें वेगळोच आसा. क्रिस्तांवपण घडयेक आमकां वेळ येतोच सिमित्रीन पुरूंक उपकारत. पूण क्रिस्ती मनान जियेता तो मनीस न्हयच ह्या संवसारान पवित्र सभा ग्रेस करता, पूण स्वर्गा राज्यान आपणाक थेवे जोडून घेता. क्रिस्ती मनान जियेता तो मनीस देवान दिल्ली खुशालकाय आपणाकूच धरिना, वांटीत आसा. क्रिस्ती मनान जियेता तो मनीस उपकारी मनीस. देवान आपले सगळें बरेंपण दाखयलां. फावो नासलेलो हांव, पूण देव म्हजेर पातयेला
असल्या मनांची येतलो मनीस. भाव भयणांनो, शेडमळो मनीस देवाक नाका. प्रकाशनेच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, थोडो गरम न्हय ताका देव उंकून उडयता. शेडमळो मनीस कित्याक उपकारना. आमी उर्बेवंत जावची गरज आसा. देवाचे मिसांव फुडें वेतले जाल्यार, पवित्र सभा नवसोत्री जाल्यार, हांवूच पर्यंत पयले सुवातेर म्हज्या जिवितांत नवसोडणी हाडूंक पावतलो जाल्यार पयले सुवातेर हांव उर्बेवंत मनीस जावची गरज आसा. हांव मोगान बोललो मनीस जावचें आसा देवाचें आनी पयल्याचें. तेन्ना की नवेपण भितर सोदतलें. मोगाचें न्हू. हालींच आमचो सिनड सोंपला. रोमा शारांत जायत्या बिस्पां बरोबर पाप साहेबांत हो सिनड सोंपयलो. आमी ह्या सिनडा खातीर फाटल्या वर्सांनी वावुरल्या आमचें मत वांटूंक. जायत्यो नव्यो वस्तू आमकां पळोवंक मेळटल्यो. त्यो मानून घेवंक हांव आसां गाय तयार. हातूंनी नवसोडणी आसा. पवित्र सभा काळा काळार वेगवेगळ्या प्रश्नांक पळोवन, वेगवेगळ्यो गरजो पळोवन नवसोदता. पापसाय म्हणटा, आमी परतून जेजूच्या संदेशाचेर लक्ष घालूंक जाय. जेजूच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक जाय. थंय थावन नवेपण उपजोन येतलें. थंय थावन आमकां नवी दिशा मेळटली. ही नवी दिशा घेवन जियोंक आमकां करपा जाय. आमचो एक्सपोजिशन येतलो, आमी ताची तयारी करता. 10 वर्सांनी जाता एक कार्यक्रम कसो न्हय. हें एक्सपोजिशन भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचें जातलें. आमकां मिशनरी मन आमच्या जिवितांत कोचोवंक, आमी क्रिस्ताचे बरे परगटणार जावंक, उगडास करूंक. ताजे उपरांत 2025 आमकां आनीक एक वरस, खिरीत वरस, कुरपेचें वरस पाप साहेब परगटतलो. 2000 वर्सां उक्तें जाल्लें आमकां खिरीत कुरपेचें वरस. आमच्या जिविताचेर लक्ष घालून नवीं पावलां मारूंक पवित्र सभा आमकां खिरीत करपा दितली. हीं वर्सां, हीं 3 वर्सां आमकां खिरीत कुरपेचीं वर्सां जातलीं. आनी ह्या वर्सांनी खरीच बरी तयारी करुया. आमची गोंयची पवित्र सभा खरीच ग्रेस जावंक, मिशनरी जावंक. आमचे जबाबदारी आसले मनीस वेगवेगळे भाशेची तयारी करतात, वेगवेगळ्या भाशेची मांडावळ घालतात. ही मांडावळीक उक्ती रावया. आनी न्हयच एक कार्यक्रम कसो ही 3 वर्सां जावनी, बगर आमी उदीक आनी उदीक आमच्या देवाशी पावतली मनशां जावंक, कोरी खुशालकाय वांटोरी मनशां जावंक, नवेपण आमच्या जिवितांत आनी आमच्या सरभोंवतणी वांटोरी जावंक. ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां सगल्यांक देवाची कृपा मागुया.